Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी भावां भयणींक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हणलें, भावां भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलोलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळोवन येवंक जाय आसलीं. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुणयारपणांत ताकाय वांटो मेळ्ळ्या आसतनाय तरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तांतूंत कोण रावूं नये. ह्या भायर अशेंय बरयल्लें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जो हांव स्नान दितालो तेन्ना तावन जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती सगळ्या काळार आसले तांतूं एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो गोवाय जावंक आमी विंचून काडूंक जाय. तांणी दोगांची नांवां सुचोयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे, आडनांवान प्रमाणीक आनी मातियास. आनी तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या, सगळ्यांची काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुणयारपणाचो वावर आनी धर्मदूतांचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोरती घाल्यो आनी सोर्त मातियासाक पडली आनी ताका 11 धर्मदूतांच्या जम्यांत भितर काडलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामदें सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात, आतां आनी सदांकाल. सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामदें सर्वेस्पर ताका बसयता. उदेंती तावन ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामदें सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन ओडव घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामदें सर्वेस्पर ताका बसयता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बराबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरामदें ताका बसयता. जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरामदें सर्वेस्पर ताका बसयता. उद्गार.
हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं. तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मोग जुवांव 15 वळ 17. नियाळाक आधार. देवाचेर विस्वास सोडून गेल्लो एक तरणाटो आसलो. ताच्या घरच्यांनी ताका सोडून दिल्लो. कोणूच आपणाचो मोग करिना अशें ताका दिसतालें. जायते प्रयत्न करून पासून ताका जिवितांत यश मेळ्ळें ना. एक दीस तो आपल्याच चिंतनांनी रस्त्यांतल्यान चलोन वेताना इगोर्ज उक्ती आसा ती पळोवन इगोर्जेंत भितर सरता आनी निमाण्या भांकार बसता. थोड्या वेळान एक आवाज तो आयकता, हांव तुजो मोग करतां. तोकली वयर काडून पळयल्यार ताबेनकलाच्या जाग्यार ताका जेजू दिश्टी पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. देव म्हळ्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबेन जियेता आनी देव ताचे सोबेन जियेता. देवाचो मोग शीम नासलोलो. ह्या तरणाट्यान देवाचेर विस्वास सोडून दिल्लो, पूण जेजून ताका सोडूंक ना. देव मनशाची परिस्थिती वळखता आनी आमकां आपणाशी येवंक आमची वाट पळयत आसता. अशेंच जेजून त्या तरणाट्या सोबें केलें आनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें.
बापा, जेजूक म्हज्या जिविताचो माज करूंक वावरूंक म्हाका जेजूच्या मोगान, त्रिएका देवाच्या मोगान एकवटून बांदून दवर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.